नमस्कार आणि येवकार तुमका गोवा 365च्या मोरया रे हे कार्यावळीन चवथ लागीं पावल्या। 19 सप्टेंबराक गणेश मुर्तीच्या रूपान उमेद घराघरांनी प्रवेश करतली। गणपती हे सगळ्यांचे आराध्य दैवत। मनीस आणि सैमाचो मेळ आशिल्लो हो गणाधिपती ल्हानपणापासून जाणट्या मेरेन सगळ्यांकूच ओढ लायता। चवथ इको फ्रेंडली जावची जाल्यारूच खऱ्या अर्थान तिचो आनंद घेवपाक मेळटलो अशें गणेश मुर्तीकारांकूय दिसता। पारंपारीकताय जपत मुर्तींतली सात्विकताय जपत नवी पिळगी हो मुर्ती उत्सव बरे भशेन फुडें व्हरपाक सोदता। मोरया रे हे गणेश भक्तांक वेगळ्याच जमानात व्हरपी आमची खाशेली कार्यावळ। हांगा जातलो सुसंवाद गोंयच्या वेंचीक मुर्तीकारा बरोबर। तर करुया ह्या मुर्तीकाराच्या जगात प्रवेश आणि करुया सुरू मांगल्याच्या सृजनतायेचो प्रवास। माझे नाव रमेश गणपत शेठ मांद्रेकर, हरवता देऊळवाड्या मांद्रे। आमचो गणपती करपाचो हो जो व्यवसाय असा तो माझ्या जाणापरी म्हणजे आमचो पिढीचा धंदो असा। आमचे आजोबा पणजोबा त्याच्यापासून सुरू अगोदरपासून सुरू आहात तो अजूनपर्यंत सुरू आहात। त्याच्यानंतर आमचे वडील, त्याच्यानंतर आम्ही हो अजूनपर्यंत आमचो व्यवसाय म्हणजे धंदो असो नाही तरी गणपतीची मूर्ती करपण्याचं जो आकर्षण असतं आणि एकदा समाधान मिळतं त्यासाठी आम्ही हे अजूनपर्यंत आमचं ह्यात अशी ही जी कला असा गणपती करपाची ती चालू दवरलेली असा। तो पिढ्यान पिढ्या म्हणजे कित्येक वर्षां म्हाका सुद्दां खबर नासतली एका कितकी वर्षां जाली अशी अंदाज कितले असे करचे पडटा गणपती? आम्ही सध्या आता 800 गणपती करता सध्या। आम्ही आधी गणपती भरपूर करू असलो पण सांगपाचं तात्पर्य म्हणजे आता जे आमच्या गोव्यान जो सर्रास चाललेलो असा तर गव्हर्नमेंटाक सुद्धा फटून चालला असा माझा ठाम मत हा। सगळे सांगतात, आमचे हँडिक्राफ्टचे चेअरमन सांगतात, सगळे सांगतात चेक नाके बंद केले पण चेक नाके बंद करच्या आधी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती गोव्यात सर्रास पावलेले आहात। आणि जे खेड्यापाड्यान आमच्या मांद्रे गावात म्हाका आमच्या देऊळवाड्यात जवळजवळ 10 तरी असे गणपती करणारे आमच्या देऊळवाड्यान असतात। पण हे जे असे थोडे थोडे जे गणपती करतात त्यांचे हो परिणाम झालो असा तीच चलतलो। आणि हे दलाल जे असत भायले गणपती हाडून विकतात प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मग त्यांना गंध सुद्धा ना असे हो व्यवसाय करतात। बरोबर। आता ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणपती हाडटा पळय होय ते तितून कितें फायदो तांकां? हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे फायदो म्हणजे इतके गणपतीचे फिनिशिंग बरे असतात, सारखे पॉलिश येतात आणि उकलपाक ल्हव जातात। पण ते माती हेतून विरघळणार, ते जर विसर्जन केले जाल्यार विरघळत ना, तसे राहतात। समुद्रात जर घालून कोणी विसर्जन करतात ते असे वर उपेल्ले असतात। म्हाका सांग, आता कलाकार जर फुडें तयार जावंक जाय जाल्यार गोंयान ह्यो गणपतीची जावं आनी कितें आसा मूर्ती ते तयार करपाक जाय। हय जावचो तयार जाय आणि नवीन नवीन भुरग्यांनी शिकून आम्ही कसो आमचो पिढीचा धंदो दवरलो आसा तसो जर प्रत्येकान जर ह्या करी जाल्यार तो व्यवसाय वाडटलो न्ही वाडटलो। आणि असे जर कमी कमी जात तर व्यवसाय वाडचो ना, मागीर करणाऱ्याच्या कलाकारांचेर परिणाम जाता न्ही। माझे म्हणटा एकदा कमी झाली म्हाका हे ऑर्डर नाही असो परिणाम जावन ते हळूहळू कालांतरान तो बंद सुद्धा जावंक शकता। आता तुमच्या नंतर हांगासर तुज्या बरोबर काम करपी अशे कलाकार माझे भाव आसात, माझे भुरगे आसात, भावाचे भुरगे आहात, ते भुरगे सगळे आमचं जवळजवळ सगळं कुटुंब ह्या गणपतीच्या कामात मग्न असता। आता हे पेंटिंग चालू आहे, सगळी मुलं ते चालू असतात, ते कामाकडे वचतात पण कामात जो गेला पण पेंटिंग धंदो जो हा तो व्यवस्थित लक्ष दिता। तुम्ही आनीक खंय गणपती अशी आउटलेट बी तुमची आसा का हेच हांगासरल्यानच व्हरता गणपती? सगळे हांगासर तुम्ही गोवा हस्तकला महामंडळ ते खूप वर्षा गणपती दिले पण गेल्या वर्षी म्हाका शक्य जावना पण यंदा मी तांकां थंय दिवपाक केल्ले आहात। थंय सुद्धा भरपूर लोकांची मागणी असता, ते सोदतात ते मांद्राचे गणपती येयले का असे वाश्क सुद्धा ह्या करतात। चवथ गोंयांतलो एक म्हत्वाचो उत्सव असलो तरी ह्या उत्सवा निमतान कारागिरी आणि कलाकारी वाडत वता हेंवूय तितलेंच खरें। गणेश मूर्ती करपी कुशळ कारागिरांचे ब्रश आणि रंगयाळे हात ह्या दिसांनी व्यस्त असतात। पूण चवथ हो उमेदीचो सण आशिल्ल्यान गणेश मूर्ती करपा कडेन जोडपाचें साधन म्हणून पळयनासतना सृजनांतलें समाधान म्हणून पळोवपी मूर्तीकार गोंयांत आसात। तूं एक कलाकार, तुका कशें दिसता हेच्या बद्दल? तशें जालां आतां आमच्यो मूर्त्यो बाकीच्यो प्लास्टराच्यो बीन येता आनी हांगासर सवाय भितर मेळटा आनी लोकांक त्यो सवाय आनी हलक्यो म्हणटकूच मातशें उखलतात त्यो आनी हांगा आमचे मुर्तीकारूय कमी जाले कित्याक तेजो मेन काम आसा माती काम भितरले गुणे काडप हें करपी जे कामगार आसा ते कामगार हांगा मेळना आनी ताका लागून
ते कमी जाल्ल्या कारणान मेहनत करपी लोकूय आमचे गोंयकार इतले ना. थोडे मोजके आहा ते आहा पारंपारीक चल्ला तेंच्यानी आनी तो वेवसाय करीत जाल्यार दुसरो आनीक करूंक मेळना. कित्याक 3 म्हयने खंय तो कामाक गेला 3 म्हयने सुटी मेळत पूण तें जायना. तुका कित्याक सुचलें ह्या वर्सा हें करपाक? ना हांव कलाकार म्हाज्या वतीन कला जी आसा न्हू ती लोकां फुड्यान जाय आनी म्हाका लोक डिमांड करताले. इवन म्हाका थोडे थांबुद्दम रेखणी करपाक शाळान वयतालो, नारव्या वयतालो, शिरसय वयतालो गणपती आनी 24 वरां ते म्हयनोभर तरी म्हाका 24 वरां काम करता. फक्त कितें बशीनसून येता आनी ट्रॅवलिंग करता पळय तेन्ना न्हिदप अशें म्हाजें जातालें आनी ड्युटीर वचप. 24 वरां म्हणजे बाकीच्या टायमार कामाक वयतालो, शिरोडकारा कडेन खंय कामाक आसलो थंय वयतालो आनी बाकीच्या टायमार हांव राखण रातचे रेखणे विसणे करून फूल नायट न्हिदप ना. आनी त्या कारणान कलाकार हो आपले कले शिवाय कसोच जगोंक शकना. म्हणून ते हें म्हाजी सामकी आवड म्हाका कशीच थारो करिना. शाडू माती आनी हितूर प्लास्टरान कितें डिफरन्स कितें आहा? शाडू माती म्हणजे ताका गुणो नासता. ती कशी येता जाणा ती एक पिशवेन जशें आमी शिमीट हाडटा पळय तशें पावडर कशी येवप ती कालोवप आनी तेजी मोडच्यो करप. ती मातशी अशी ताका आमी इवन कातो सुद्दां भरता ताका कित्याक घट उरपाक जाय जाणा. ती गुणो नासल्या कारणान आतां आमी शिमीट कालयतना कशी खडी घालता भितर रेंव घालता कित्याक घटसण डायरेक्ट शिमिटांतलें करी जाल्यार मोडटलें फुट्टलें मारीत जाल्यार. त्या प्रकारे तेजेर ब्रश सुद्दां पडलो न्हू शाडू माती प्युअर शाडू मातीचे करी ब्रश पडलो न्हू जाल्यार बोट अशें दाखयल्लें आसता तें बोट मोडटा. परत मागीर फेविकॉलान धसय प्लास्टरान धसय अशें जाता. म्हणून ताका मातशेंसो मिक्सचर करचो पडटा. हांवें फस्ट टायम सातार्ड्याकसून आमच्यो गणेश मुर्ती हाडल्या आनी त्यो प्युअर शाडू माती ज्यो पाणयान विरगळटा, प्लास्टर ऑफ पॅरिसा भशेन उबा ना. ह्यो सुंदर आनी सुबक अश्यो मुर्त्यो हांगा हांवें अवेलेबल केल्या आनी नेक्स्ट इयराक आनीक करतलो. लोकांचो वाडटो प्रतिसाद आहा बरेच पळोवन वयतात. म्हणून कितें जालां मातसो उशीर जाल्ल्या कारणान लोक हांगा म्हणटात मातशें पयलीं जर हाडलेलें तुवें जाल्यार तेजी शाडू मातयेचें पूर्ण पाणयान विरगळटा सगळें हें जाता नाश जातलें. म्हणजे जाय त्या प्रमाणे आमकां जाता. प्लास्टरा भशेन तशेंच उपच्यो ना. हो अवयव हांगा पडटा करचो पडटा तशेंच जावचें ना. तरी दिवचरच्या लोकांनी आनी परिसरांतल्या लोकांनी ह्या सुवर्ण संदीचो फायदो घेवन ह्यो सुंदर अश्यो मुर्त्यो आपल्या घरा वयल्यो आनी आता आम्ही पळोवया 12 कुटुंबातले गणपतीची चवथ ते कशे मनयतात. ते 21 मातयेचे गुळे हाडून ते गणपती पुजतात. ज्या खोलीन ते मुर्तीकाराक घेवन उत्तम साळगांवकर हे कलाकाराक घेवन ते घडयतात. तर आमी आयकुया तेंची चवथ कशी साजरी जाता ती.
हां म्हजें नांव सुभाष शेटये. तुमी हांगासर शेट घराण्यात जो गणपती आसा चौपाटी पेटच्या वाडा कोरगांव हांगासर आसा. आमच्या शेट घराण्याचो गणपती हो 12 कुटुंबांचो गणपती. 12 कुटुंबां सगळीं एकठांय येवन हांगासर गणपती उत्सव जो आसा तो हांगासर मनयतात. हांगासर पयली सुरवातेक गणपती जो आसा तो मुर्तीकार आमचे उत्तम साळगांवकर आनी तेंचे चिरंजीव जे आसा ते हांगासर येवन गणपती करतात आनी ती सुरवात जवळ 20-22 दीस पयलीं हांगासर सुरवात करतात. आनी ते हांगासर मुर्ती घडयता आसतना थोडक्यात सगळे जे सहकार्य जे आसता ते आमचे सगळे कुटुंबाचे लोक सगळे करतात आनी गणपतीची मुर्ती हांगासर आमी तयार करतात. हांगासर खरो उत्सव जो सुरवात जाता तो आमचो श्रावणी सोमवार जो आसा तो आमच्या सगळ्या कुटुंबिया तर्फे आमचो हांगासर देवळान शाश्वत देवळान जो श्रावणी सोमवार जाता आनी मागीर नागपंचमी आनी नागपंचमी जाली की मागीर अष्टमी जी आसा ती हांगासर आमचो गोकुळाष्टमी साजरी करतात. आनी तेच्या उपरांत जे आसा सगळे उत्सव म्हणजे आमचो गणपती जो उत्सव जो आसा तो सगळे 12 कुटुंबाचे सगळे एकटे येवन हांगासर मनयतात. ते पयलीं आमचे भुरगे जे आसात ते पताका लायतात. सगळे डेकोरेशन जे आसा ते सगळे आमचे भुरगे जे आसात ते सगळे करतात. आनी ते उपरांत जे नैवेद्य पैकी म्हणटा ते 12 नैवेद्य जे आसात ते सगळे कुटुंबाचो एक नैवेद्य आसा हांगासर आमी दवरता आनी मागीर तेका सगळे ती विधिवत पुजा जाता आनी मागीर आनी हांगासर ते आमचें एक वैशिश्ट म्हणजे आमच्या गणपतीची मुर्ती जी आसा तेजी नजर जी आसा ती त्या दिसाक हांगासर मुर्तीकार येवन उगडटा. चतुर्थी दिसा उगडटा. महाप्रसाद करता पळय हय. तितून प्रत्येक घरांनी करून हाडटात काय एक एक कडेन करतात? पयले दिसा पयले 1, 2, 3, 4 दीस जे आसा ते नैवेद्य जे आसा ते प्रत्येक घरांतल्या कुटुंबांचो एक असो येता आनी 5व्या दिसा हांगासर मामणी जाता. म्हणजे सगळे हांगासर रांदतात आनी सगळे लोक हांगासर येता. सगळे कोण भायले भितरले कोण सगळे जे आसात आमच्या कुटुंबाचे सगळे कोण भायर जे आसात ते सगळे हांगासर महाप्रसाद घेतात. नाव संजू शेठ. ओके. कितली वर्सां जाली अंदाज? तरी जाले 25-26 वर्सां सुमार जाली आमी गणपती करता. सुरवात कशी जाली? सुरवात म्हटल्यार पयलीं हांव बॉम्बे आसलो मामाकडे. मामा गणेश पाटकर तेजे कडेन काम करी. थंय शिकून मागीर हो बिझनेस हांगा चालू केलो. ओके ओके. आता तुम्ही फुल अंदाज कितले आहा गणपतीचे? तरी करता आमी 350 सुमार करता गणपती. 350 ऑर्डर आसता? 350 घरावी ऑर्डरी आहा तेच घेता आमी. फुल फॅमिली काय कामगार असता? फुल फॅमिली फुल प्लस कामगार असतात. तुझे भुरगे सगळे पेंटिंग बी सगळं करता? टोटली फुल फॅमिलीच करतो. बायल बीन सगळे जाण हय सगळे सपोर्ट? सगळी फुल सपोर्ट. गणपती जाल्यानंतर मागीर कितें? गणपती जाल्यानंतर म्हाजो दुसरो बिझनेस म्हणजे लग्नाची डेकोरेशन, हॉटेल शो असता. ते फायबर सिमेंट डेकोरेशन डेकोरेशन बरें. स्टॅच्यू
तसले हे सगळे करता. प्लास्टर ऑफ पॅरिस आहा पळय जावं हे आमचे कितें म्हणटा ते शाडू माती हे खरें कितें एग्जॅक्टली? एक्झॅक्टली म्हणजे शाडूचे म्हणतात पळय ते शाडू न्हू ते प्लास्टरूच. प्लास्टरूच शाडू माती ही वेगळीच असता. हे आता प्लास्टराकूच हे शाडू म्हणटा पळय ते चुकीची गोष्ट. पण डिफरन्स कितें डिफरंट म्हणजे असे की जे प्लास्टर ते प्लास्टरूच. ते डिझॉल्व शाडू म्हटल्यामुळे ते शाडू जावचे ना. शाडू माती प्युअर शाडू माती वेगळीच असता. हे लोकांक अजून खबरूच ना शाडू कित्याक म्हणतात. ना पूण फिनिशिंग लोकांक मेळ्ळे का जालें गणपतीचे न्हू त्या फिनिशिंग खातीर लोकांक मेळ्ळे बरोबर आहा पूण ते बुडाना न्हू. बुडाना बुडले सुद्धा जाल्यार ते विरगळाना. म्हयनो 2 म्हयने तशेंच उरता ते. तेजी विटंबना न्हू देवाची विटंबना जाली. कुळे बाजारवाडो आपली कला सांबाळपाचे यत्न एका कलाकारान चलयल्यात. हे चित्रशाळेत चिकण मातयेच्यो सुंदर मूर्ती कलाकार बबिता गुरवान तयार केल्यात. पळयात. चित्रशाळा आमची कुळ्या बाजारवाडा आनी हांव हांगा आतां कुळ्या 140 सुमार करता जे आमचे लोकल बाजारान. आनी परत तशेंच भयणीले थंय तिस्कार थंय ते गेले थंय एक 20-25 सुमार म्हणजे ताका दिवचें पडटा. म्हणजे थंय तेणेन चालू दवरलेलें. जेन्ना तेजो घोव एक्सपायर्ड जालो तेन्ना ते भुरग्यांक सांगून हांगा येवपाक पावना जालें. म्हणटकीर मागीर म्हागेल्या घोवान मिस्टर हरीश गुराव तेणेन म्हाका म्हणजे चल करुया आमी दवरुया चालू पापाली हें कला म्हणून अशें तेणें आदार दिलो. त्या आदारा खातीर तरी हें उरलां आजून पर्यंत. आतां पळोवया फुडें आतां भुरगीं आमची आमी जें कितें आतां करतात पळय तांकां सांगनासतना ती आतां कलर बी भरूंक लागली. म्हणजे अशें कॉम्बिनेशनान कसलें कितें सांगपाची गरज ना. तितली आमी बापूय आमचो आसतना आमी तितलें लक्ष घालूंक नाशिल्लें. तें आमकां मातशें टफ गेल्लें. पूण आतां आमची भुरगीं स्वता करता स्वता. हय आतां ती भुरग्यांक आतां आमी पेंटिंगाक सामकी म्हणजे चला फ्री सोडल्या. तुमकां जाय तसले कलर घाला. तेंच्यांनी कॉम्बिनेशन सगळें कशें तरी जाय तसलें तेंच्यांनी घालून मोकळी जाल्या ती. म्हजी व्हडली भयण सुनिता पांडुरंगांव तेगेली भुरगीं कणराज गायत्री. परत म्हागेली मदली भयण ती पेंटिंगा वेळार आज येतलें ते म्हणजे शेनवार आयतार धरून ते येता. ते जॉब करता त्या कारणान पावनाशिल्ले. ती शेनवार आयतार धरून येतात पेंटिंगाक. तेजी भुरगीं राजवीर रिश्वा. परत म्हागेलो घोव हरीश गुरव तो आतां म्हणजे सगळं फूल एंड फायनल आतां म्हणजे मातये पासून ते हेजे पर्यंत कितें जाय नाका तें हाडून तो म्हाका आतां सपोर्ट सामको फुल्ली सपोर्ट. मेन म्हाजी फॅमिली म्हटल्यार म्हाका लग्न करून जांबावले दिला गुरव. थंय आतां आमचे घरभर लोक आसा पूण तेंच्यांनी म्हाका फाटीं ओडलें ना केन्ना की चल तूं बाबा घरान सून तेन्ना यो आनी हांगसरलें चवथीचें कर तेन्ना तें आनी घेवन बसनाका अशेंय तेंच्यांनी म्हटलें ना. पूण फॅमिली सगळ्यांक सपोर्ट केलो. हय सपोर्ट सामको फूल सपोर्ट मेळ्ळो. परत घोवानूय म्हाका म्हणजे चल तुका आर्ट करपाचें आशा हें म्हणजे हें दवरल्या भुरग्यांचेर आशा दवरून फायन आर्ट बी कितें केल्लें कांय करूं ना. अशें म्हणजे मातशें आतां खूब जाणां आसा भितर म्हणजे आमकां प्रोत्साहन दिवपी. पयलीं आमी ब्रश पेंटींग करतालीं. परत मागीर मातशें हांगसरल्यान भायर सरलें कामा निमतान एक बेश्ट प्रायवेट जॉब करीत थंय म्हाका कॉम्प्रेसर स्प्रे पेंटींग कशें करप तें मातशें आउटलायन दिली. पूण अशें कोणेच अशें फाटल्यान व्हडलें ना. फुडें चल तूं कर तूं अशें करूनच हें केलें. आनी तितून करून मेन म्हाज्या घोवान चड म्हाका हेल्प केलें. पर म्हाजी 2 कितली मूर्ती करता तुमी? 140. म्हाजी 2 भुरगीं तन्मयी आनी रुशिता ही आतां सद्या म्हणजे सामकी फूल नायट म्हाज्या बरोबर मारता. दिसभर अशी कामां जायना आमची कित्याक घरांतलीं कामां आनी हॉटेल म्हटल्यार दोनूय मॅनेज जायना म्हणटा आमी रातपाळी ती तितलेंय करून सुद्दां भुरगीं आमची म्हणजे स्कुलाक उठोवन वता कॉलेजीक उठोवन वता आनी कशें तरी आपलें एडजस्ट करून वता. 2-3 म्हयने आमगेले बरे भशेन. आतां हांव हांगा अशें म्हणजे गांवान मेळोन आनी सगळ्यांक मेळोन म्हटल्यार 180 सुमार जाता त्यो म्हाज्यो. मागीर एक कोणूय मागीर एक्स्ट्रा मागतात न्ही 200 सुमार करता त्यो सरसकट. सगळ्यो मातयेच्यो हय सगळ्यो मातये. आनी माती खंयसान हाडटा तुमी? माती आतां पयलीं अशी गांवच्या गांवान मेळटाली. पापा आसतना गांवानूच अशें आपल्या आपल्या शेतांतली कोणूय काडूंक लायतालो. परत ते जागे आतां हे जाले ऑक्युपाय जाले म्हणटकीर कोण आपल्या जाग्यान कोण माती काडूंक दिनात. परत मागीर खंय खंय मेळटा ती अशी सोदून म्हणटात अशी पाड्ड्या म्हण ते काजू मळार म्हण अशें खूब जाणांनी हेल्प केलें. कोण तरी आपल्या थंय मेळटा माती पूण अशें मॅन्युअल अशें म्हणजे व्हडले फोंडकूल मारून काडची पडटा. म्हणजे तो मानाय जरी तर आमी ताका पे करता सुद्दां जाल्यार ताका त्रास जाताले ते आमच्यान पळोवंक जायनाशिल्ले. तेज्या बरोबर तो मानाय थंय रिक्षा करता जाल्यार आमी 4 जाणां अशें म्हणजे कायली घेवन इल्ली तरी रिक्षेन पावयताली. ती आतां कला सांबाळटले जाल्यार हें आमी आज पर्यंत दवरलां. आतां फुडलें
म्हाजी अशी म्हणजे सगळ्या लेडिसां खातीर चड मॅसेज आशिल्ली की ह्यो आतां मुर्ती मातयेच्यो आसातच पूण कितले जाण करता ते सारके काय अजून म्हाका खबर ना आनी लेडीज कितले जाणां फुडें सरल्या ती म्हाका लेडिसां खातीर मॅसेज करूं जाय की ती तर आतां भावाक आनी बापायक कोणाकूय आदार दिता जाल्यार तेंच्यांनी पर्सनली करचें एक पर्सनली आपल्यान 50 केल्यो जाल्यार तितले भायल्यो आनी हाडपाची गरज ना न्ही आतां POP आनी हे मातयेचे कितलेशे डिफरन्स आसा. गोंय हे कलाकाराची खाण अशें म्हणटात तर ही कला जतन करपाची गरज आसा. ह्या कलाकारांक संद दिवपाची गरज आसा. तर हे कलाकार फुडें व्हरपाचें काम तुमच्या आनी आमच्या हातांत आसा. तर ह्या चवथीच्या निमतान आमी विचार करुया आनी फुडें वचोया. तर मंगलमुर्ती मोरया.